काणी ट्रॅफिक बरयणार स्टॅन आगेरा मुल्की सादर करता रनिटा पायस कारकळ ओमान. कामान मग्न जावन जायतो वेळ कंप्युटर स्क्रीनाचेर नदर आटोवन हरमनाचे दोळे वळोवंक लागले. एकाच नदरेन लांब वेळ कंप्युटर स्क्रीनाक पळोवन बसचे दिसटीक बरें न्ही म्हणून ताणें आयल्यावर वासिल्लें. ताका उडास आयलो. नदर मेकली करून ताणें दोळ्यांची चश्मा निकलायली. दोनी हातांची बोटां हळवायेन दोळ्यांचेर गासटितना ताका सुशेग भोगलो. कॅबिनाचें दार लोटून बाय सर हांव येतां म्हणून विक्की सांगून गेलो. लेखपाक विभागांत हरमनाच्या हातापंदाक विक्की काम करतालो. सांजेचो वेळ वरां 6 उतराल्लीं. दफ्तराचे सडावत कामेली येदूळ सुटोन गेल्ले. लेखपाक विभागांत वावुरच्या हरमनाक डिरेक्टरांनी विचारिल्ली गरजेची स्टेटमेंटां तयार करूंक आसलीं जाल्ल्यान वेळाची ताका पर्वा नातिल्ली. वेळाची तो पर्वा करतलो तरी कित्याक? 40 वर्सांच्या हरमनाचें निरीक्षण करतलीं ताच्या घरा कोणीय नातली. दफ्तरांत वावर करचो हर एक व्यक्ती आपलें काम तिरसून वेळाचेर निगा दवरून सांज जातना फायल दांपून धावंक अदरेकतालो. असल्या अख्तऱ्यागातावन फाटले थोड्या तेंपातावन हरमन मुक्त जाल्लो. बापय कॉलेजीचें शिकप करतना देवादीन जाल्लो. एकलेच भयण ग्रेटा 18 म्हयने आदीं काजार जावन पयस गेल्लें. आवयसरून लगभग 7 म्हयने पाशर जाल्ले. ह्या 40 वर्सां प्रायर शहराच्या उन्नत सुवातेर उबे आशिल्ल्या बांदपांत 3ऱ्या माळयेर 3 बेडरुमाच्या अपार्टमेंटान तो एक सुरिजिणी सारतलो. ती आदीं शहराच्या कोणशाक सामान्य गल्लेंत नळ्यांच्या परकट घरांत जियेतली. पूण जायते वर्सां काम करून कामाचे मट्ट आनी आर्थीक परिस्थिती सुदरताना सोबीत घरांत जियोचें ताचें सपान जारी जाल्लें. प्रत्येक जावन 7 वर्सां आदीं ग्रेसी संगी लग्नाबादांत एकवटतना ताणें हट्टान ह्या अपार्टमेंटाची वेवस्था केल्ली. ग्रेसी संगी काजार जावन हरमन एकसुरो कसो जालो. ग्लास उकन तो उदक पियेलो. ताका कोटसाण भोगली. आपले स्प्रिंग कदालाचेर पाट आदरसून तो पाटी ओणकलो. फाटली जिणी उस्तूंक ताका शेळ्या उमेदीन आडयलें तरी प्रत्येक कारणान ग्रेसी विशीं चिंतचें अवश्य जाल्लें. ती अलग रावन 3 वर्सां संपल्लीं. सुरवेर वेगळ्यासराच्या बांदपासांत तो भितरल्या भितर उकडलो तरी स्वाभिमानाच्या हटान तो पयस रावलो. क्रमेण सिंतिमेंतांक शेळ्यार मांडलो. ग्रेसी आपल्या आवयच्या घरा पाटीं पडतालें. ग्रेसीचे 2 भाव विदेशांत वस्ती करताले. पाटी भारताक येवची साध्यता नातली. बापय जीवन नातलो. आवय निवृत्त प्राध्यापकी. त्या आवयक उतर प्रायर आसरो जाल्लें. बहुशा ग्रेसीच्या आवयन हो वेगळ्यासार बेसांव म्हूण घेतला जायजे म्हणून जायते पावटी हरमनाक भोगल्लें आसा. ना तर तिणें कित्याक ग्रेसीक समजावन पाटी धाडलें ना? स्वार्थी मनीस. आपणाच्या उतरप्रायेच्या एकसूरपणातावन मुक्त जावंक ग्रेसीक साहेज जावन वापरला. जीव आसता पर्यंत जालें. ती मेल्ले उपरांत ग्रेसीची गत कितें म्हणची खंत म्हातारेक ना. 3 वर्सां कितल्या खिणा भितर उबोन गेली. 4 वर्सांचो सांगात ग्रेसी कितल्या सालिसांन विसरालें. आपूण कसो आसा म्हणून विचारूंक फुटवालें ना. 9व्या वर्साक ह्या फेस्ता परबांक संदेश पाठोवच्या निबान समेत ताणें आपणाक फोन केलें ना. ग्रेसीचें काळीज इतलें धारून. आपूण इतलोय खोटो. देखून इतलो तिरस्कार. लांब श्वास सोडलो हरमनान. मेजाचें गोवेत ओडून ताणें स्टॅम्प पेपराचेर लिखलेले दस्तावेज विंचले. गोवेत पाटी लोटून तो परत पाटी ओणकलो. ताचें काजार रद्द करूंक वकिलान दस्तावेजाचेर दोगांयची दस्खत गरज म्हणून तिळसिल्लें. दोगांय स्वखुशीन वेगळासार आशेतावन आनी एकामेकातावन कितेंच आशेनाव म्हणून संप्या उतरांनी बरयल्लें. 2 दिसां आदीं ग्रेसी लागीं तो डिवोर्सा विशीं फोनार उलयल्लो. कितेंच परिहार अपेक्षिना आपूण दस्तखत घालूंक
तयार आसा म्हणून तिणें कळयल्लें. आयच्या सांजेर 7:30 वरांचेर येवयेत म्हूण तिणें कबलात दिल्ली. इतल्या सलिसायन काजाराच्या एकवटांतावन मुक्त जावंक ग्रेसी तयार आसा? भविष्या ताका येदोळूच कोणी भेटला आसतलो. आपूण एकसुरो सिजोन आसा. आतां दुरसोंच्यांत अर्थ ना. फाटले 3 वर्सांतावन ती अलग जियेल्ली. स्वप्नां, अपेक्षा, अत्रेग आनी बरवसो करगून पैंच जाल्लो. स्टॅम्प पेपर आपल्या बॅगान चेपून तो उबो जालो. सबार तेंपा उपरांत ग्रेसीक भेटोवंक आसा तें चिंतना ताका पांयांनी अस्कत काय भोगली. 6 म्हयने आदीं एक फावटी ताची भेट इगर्जेन जाल्ली. मिसा उपरांत आवय संगी कारार बसतना ग्रेसीचे दोळे हरमनाच्या दोळ्यांत रिगल्ले. धांवन उलोवंक तो प्रेरीत जाल्लो. उबारिल्लो हात सकला गळयलो. कार पाशार जालें. लेदर बॅग उखलून तो उबो जालो. वरां 6:30 जाल्लीं. 7:30 वरां भितर ग्रेसीच्या घरा पावूंक जाय. रस्त्यार ट्रॅफिक ना तर 20 मिनटां भितर पावयत. पूण आतां कामांतावन लोकांन घरा वेचो सांजेचो वेळ. ट्रॅफिकान सांपडची सादयता चड. भायर येवन कॅबिनाचें दार धांपून ताणें सावी गुंडायली. दफ्तराचो चपरासी तो वसूंक राखतलो जायजे. ताचो सलाम घेवन तो भायर समकलो. लिफ्टाची मजत घेवन कार पार्काक पावलो. आपलें बॅग काराचे फाटले बसकेर उडोवन ताणें चालकाची बसका घेतली. हे कारी ताणें काजार जाल्ल्या संदर्भी घेतिल्लें. पयले 4 वर्सांनी ग्रेसीक बगलेच्या बसकार बसोवन त्या कारार ती शहर भोंवली. पिकनीक पार्टेंक गेल्ली आनी उत्तम रेस्टॉरंटां ताणीं मेजिल्लीं. आतां हें कार परनें जालां. पूण तवळच्या दिसांनी ग्रेसीक भोव मोगाचें कार तें. कार चालू करन तो भायर रस्त्याक पावलो. उजव्याक एक सुपरमार्केट. आपले बिडाराक वसा जाय तर सीदा कार चलयजे. ग्रेसीच्या ठिकाण्याक पावूंक 10 रस्तो घेजे. दाव्या रस्त्याक वचूंक स्टेअरिंग गुंडायतना सुपरमार्केटींत थावन भायर येवन सो विक्की ताच्या दोळ्यांक सांपडलो. ताचे लागीं कार नातिल्लें. ताणें बस स्टॉपाची वाट धरिल्ली. विक्कीच्या बगलेन हरमनान काराचो वेग उणें केलो. भितर ये, हांव तुका वाटेर सोडटां. म्हाका पब्लीक लायब्ररींत वचून वचूंक आसा. हरमनान जनेलाचो ग्लास सकला करन विक्कीक आव्हान दिलें. पब्लीक लायब्ररीच्या फाटल्यान विक्की वस्ती करतलो. ग्रेसीचें घर त्याच सुवातेर आसलें. थँक्स सर. विक्की भितर रिगलो. रस्त्यार विशेष वाहन संचार ताका दिसलो ना. उक्तो सलीस रस्तो पळोवन हरमन खूश जालो. ट्रॅफिकाची खतड ना तर 7 वरां पयलें ग्रेसीच्या घरा पावयेत. आपूण केदाळाय गळाय करता म्हूण तें आदीं दूर जातालें. आज तरी तसल्या दुसरणाक अवकाश दिवंक नजो. ट्रॅफिकाची अडकळ ना तर नमी आरल्या शेवटाक वेळार पावयेत. 4 वर्सांच्या लग्न जिवितांत तांकां भुरगें जालें ना. भविष्या भुरगें जाल्लें तर हो वेगळासर जातो ना म्हूण ताका थोड्या फावटी भोगिल्लें आसा. सुरवेर 2 वर्सांनी तांचो संबंद विशेष बिगडोंक नातलो. एकामेकाच्या सवयींचेर चिल्लर तक्रार जाल्ले आसात. रागार तोंड फुगयलेंय आसा. सकाळीं सर विसरून हळू बोगनाक फाटीं परतल्लेंय आसा. असल्या संप्रदायांनी आत्मीयता सडली शिवाय देंवल्ली ना. काराची गेर दुसऱ्यातावन तिसऱ्याक बदलितना शिरकलो आवाज जालो. ताणें तुरंत क्लच दामून गेर सारके स्थानार हाडली. कार सामान ना सर? विक्कीचे सवाल. सर सामान आसा, विरारायन म्हणालो. काराच्या तांत्रीक संगतेनी विक्कीन मेतेर जावचें ताका बरें लागलें ना. आपणे कित्या खऱ्या मस्तेन विक्कीक सांगात जावन घेतलो. वेगळासराच्या दस्तावेजांक दस्खत घालूंक आसा म्हणच्या बोगणाचें वजन विक्कीच्या सांगातान थोड्या मिनिटांक तरी हळू जातलें म्हणून आपणें विक्कीक भितर घेतलो. तर आतां विराराय कित्याक? चिल्लर विशयांचेर विक्कीन मेतेर जाताना आपूण इतलो तापता तर जिणयेच्या म्हत्वपूर्ण खासगी संगतींनी हेरांनी मेतेर जाताना आपणे कित्याक दोरी लांब सोडली? प्रारंभीक 2 वर्सांच्या लग्न जिवितांत तांचो मोग वाडून येताना भयण ग्रेट्टान आनी आवयन थोड्या फावटी ग्रेसी विरोध दूर जाल्लें आसा.
चेडो काजार जावन आपल्या बायलेक मोगा असो जाताना हाचो परिणाम आवय आनी भयणीच्या काळजांत मोसोर जागयता म्हणून तो जाण आसलो. तो बेपारवा करन चूप रावलो. पूण परिस्थिती प्रथम फावटी विशेष बिगडली. तो काम करच्या कंपनीन तरबेतेक 6 म्हयने ताका लंडन धाडिल्ले संद्रापार. मेजून 40 दिसांनी ग्रेटाचें ताका ईमेल आयिल्लें. मम्मीची परवणगी नासतना ग्रेसी आपल्या आवयचे घरा रावूंक गेला म्हणून. कंप्लेन. प्रथम पावटी रागान उकडलो हरमन. ताणें ग्रेसीच्या घरा टेलिफोन करून सवाल करिनासतना येतलें. तुरंत घरा पाटी वचना तर सासना घरा पाटी येवची गरज ना ताणें धमकी दिल्ली. ग्रेसीन रडोवन जाप दिनासतना रिसिवर पाटी दवरलें. 1 म्हयन्या उपरांत ग्रेटाचे आनी एक ईमेल. ग्रेसी आजून घरा पाटी येवंक ना. कारण नेणो मम्मीक चॅकअपा बाबतीन सिटी नर्सिंग होमाक गेल्ले संदर्भी वनी कारार बसून वेचें पळयलें. कोण एकलो मलयाळी सांगाता आसले परी दिसलें. आदीं ताका कॉलेजींत मलयाळी सल्या संगी चक्कर आसले म्हणून ताणें एका क्लासमेटान सांगलें. तो मलयाळी पाटी आयला गी म्हणून म्हाका दुबाव. लंडनाच्या हिवांत निजायकी घामेल्लो हरमन. ताची अंतर मुळां उडलीं. सिटी नर्सिंग होमांत ग्रेसीक कितें काम? मलयाळी दादलो पाटी आयला? कांय गुरवादार काडूंक वचोंक ना मू? हजारो मैलां पयस अस्कत तकलेंत सावालांचें खदनें फुटलें. थिरासण सुकली. पयस तावन बोबाट मारचें अनावश्यक. ह्या फावटी शांत आवाजान ताणें बायलेक फोनार इसार केलो. म्हजी मम्मी हुशार नातली. ग्रेसीचो ताळो कांपलो. तुज्या मम्मी लागीं थोड्या दिसांक घरा वचूंक विचारल्याक तिणें परवणगी दिली ना. मम्माक काळजान दूख उठली. हांवें हेर वाट नासतना तुजे मम्मी विरोध करून घरा वचूं जाय जालें. काळजाच्या नळ्यांनी सर भरल्यान मम्माक सिटी नर्सिंग होमाक भरती केल्लें. बंबईतावन आयिल्लो मम्माच्या भावाचो पूत क्लिफी आशिल्ल्यान जालें. जायती मजत जाली. मम्माक आतां डिस्चार्ज केला. तूं येता पर्यंत हांव मम्मा सांगाता रावतां. कशेंय ग्रेट्टा संगी म्हाका समा पडना. तुजी मम्मा ग्रेट्टाची पार्त काणगोवन म्हाका उठ बस करता. क्लिफीक ग्रेट्टा मलयाळी म्हूण समजल्लें गी म्हूण. हरमनाक इल्लीशी मानसीक तृप्ती मेळ्ळी तरी घरचें समाधान लगाम सुकोवन दंडोळोवंक लागलां तें चिंतून व्हरती बेजाराय जाली. चिंतनांनी बुडोवन गेल्ल्या हरमनाक रस्त्यार मुखल्यान ट्राफीक भरून आयिल्ल्या तें अचानक गिन्याना गेलें. मुखल्या काराक आपटोवचें सुकोवच्याक ताणें ब्रेक मारली. पूण फाटल्यान आसच्या बायकाक तितलो वेळ पावलो ना. काराक ताचें बायक मारलें. बायकान तुका फाटल्यान मारलां ताका सोडी नाका. विक्कीन सलाह दिली. हँड ब्रेक घालन काराक कितलो मार जाला म्हणून परीक्षा करूंक हरमन सकयल देवच्या पयलें विक्कीन फाटल्यान वचून बायक सवाराच्या कॉलराक धरलें. ताचें कॉलर सोडू. हरमनान देंगणो मारलो. भास ना ताका? असल्यांक लायसन्स कित्याक दितात म्हूण म्हाका समजना. तुजें बंपर इल्लेशें चेंसलां. परिहार घेनासतना वेचें नाका. विक्की मेतार जालो. कार आपणाचें वा विक्कीचें? तापलो हरमन. म्हजी सूक जाली. बायक सवार आपली सूक वळखलो. कार रावल्ल्यान फाटल्यान वाहनाची लायन लागली. पावनातल्याक हॉर्नाची किंकराट. बरयली ट्राफीक उणें करचें अवश्य दिसलें हरमनाक. काराचें बंपर चेंसूंक नातलें. 2-3 गीट पडले तितलेस. बायक सवाराक देखतना हरमनाक बिरमो दिसली. ताची पाट तापून तो आपले बसकेर फाटी आयलो. कित्याक तुवें ताका सोडलें? भितर रिगलो विक्की रगान फुसफुसलो. तुका हांवें स्पश्टीकरण दिजें गी. फाटी सवाल केले हरमनान. तूं खंत करिनाका. खासगी राटावळ्यांनी वा संबंधांनी अनावश्यक मेतेर जावच्या मनशांक कशें आडोवचें म्हणून आदीं ताका कळीत नातलें. आर्वेल्या दिसांनी तो शिकलो. मनशाच्या जिणयेचे संबंद ट्राफीक जामा बरी. भायर वेची वाट दाखयना तर मनीस नाक चेपून भितर रिकतात. जायते फावटी उस्वास सोडचे समेत कश्टाचें जाता. विक्कीक पब्लीक लायब्ररींत ताणें लेवयलो. ट्राफीक उणें जावंक नातलें. वरां 6 चल्लीं.
7:30 ग्रेसीच्या घरा पावतलो. आदी एकाच घरा आसतना वेळार पावोंक इतलो हुरूप नातलो. आज कितें इतली कावजिणी मिश्रीत उमेद. डायवर्स पत्राक दस्तक घेवंक स्वतंत्र जाता म्हणची दादोसकाय गी. ट्राफीक उणें जावंक नातलें. काराच्या डॅशबोर्डाक पळयतना हरमनाची झींट उडली. कांटो कार तापला म्हणचो संकेत दाखयतालो. एक जागो सोदून हरमनान कार रावयलें. भायर येवंक ताणें काराचें बॉनेट उक्तें केलें. रेडिएटराच्या टँकीतावन धुंवर उसमटतालो. भौशा उदक उणें जाल्लें. खतखतें रेडिएटर उक्तें करचें अपायाचें म्हणचें गिन्यान ताका आशिल्लें. ताणें निवोंक निरीक्षण केलें. रस्त्यार लायन लागल्या असंख्यात वाहनांचेर ताची नदर धांवली. लंडन तावन तरबेज जावन तो पाटी येता पर्यंत ग्रेसी आपल्या आवयच्या घरा रावल्लें. पाटी येतस ताणें सिटी नर्सिंग होमांत विचार केल्लो. ग्रेसीन फटी सांगूंक नातिल्ल्यो. ग्रेसीच्या मम्माक काळजाचे पिडेची चिकित्सा दिल्या म्हणून धाकटलो आसलो. ग्रेटान आपले कल्पनाद्वारी ग्रेसी विरोध काणयो घडल्यात म्हणून हरमनाक सुस्तालें. ग्रेटाक सत्राय दिवंक तो गेलो ना. पूण ग्रेसीक ताणें फाटीं घरा आपोवंक हाडिल्लें. हें ग्रेटाक आनी ताचे मम्मीक असंतुश्ट करूंक पावलें. बायल भयण आनी आवयच्या कोटसाणेंत सर्वांक समाधान करून आपलो संदिग्ध खुरीस वावोंक तो कबूल जाल्लो. ह्या मदें अचानक ताचे जिणेंत एक अपाय भरीत घुंडी उतेली. तुफानाक उमो दिवची गुंडी. 3 वर्सां आदली गजाल. लिंडा. तांचे कंपनींत नेमी आरले नवे रिसेप्शनिस्ट. पिसोळ्या सारकें चलन वलन. अमाली स्वर, हास्तीं उतरां, उडती कूड वा मटवें वस्तूर. लिंडाचेर तो कसो आकर्शीत जालो म्हणून तो खुद्द नेणा. ताचे समीपायेक आरावंक आनी गोपांत घेवंक तो स्वप्नायलो आनी स्वप्नांत वळूनच गेलो. कोशेरदाचो पडदो ओडून ताणें पाशावीक ताळणेचो आदार घेतलो. पयले सामान्य उलोवणें, उपरांत हळू चिमटे काडचे, सडील संवाद सदांचे जाले. कॅबिनाक कॉफी पिवंक आपोवचें आनी दोनपारां रेस्टॉरंटाक जेवंक वचचें हेरांक दिसनासतना गेलें ना. इंचान इंच ते आपल्या जाळांत फसूंक लागला म्हणून हरमन खूश पावलो. एका संजेर आपले कारार हॉस्टेला पर्यंत पावयता म्हणटना लिंडा ओपलें. हॉस्टेला लागीं पावतस कारा भितर लिंडाक लागीं वळून उमो दिवचें प्रयत्न हरमन करतना लिंडान ताका पाटी लोटलो आनी आपूण त्या कश्टाची न्ही म्हूण सत्राय दिली. 15 दिसांनी लिंडा राजिनाम दिवन दुसऱ्या कामाक गेल्लें. वेच्या पयलें हरमनाचे घरचे नंबर सोदून काण ते ग्रेसी लागीं उलयल्लें म्हणून हरमनाक भायल्यान विचार करतना सुस्तालें. आपणाच्या आव्हानाक लिंडा निराकरसिल्ल्या आकमनांत थावन तकली उबारचे प्रयत्न करतना ताच्या पांया पंदली कांबळ लिंडान ओडली. काम सोडून गेलें तें परवाना. आपणाच्या बायलेक तुज्या घोवाक सांबाळ म्हणून सत्राय दिवची गरज कितें. ग्रेसीन हरमनाचो विचार करतना फट सांगिनासतना तो आपली चूक वळखलो आनी ओप्पालो. पूण ग्रेसीन ताका माफ केलें ना. ह्या सावकासाक राखो नाशिल्लें म्हणच्या परी सुटकेस घेवन ते मम्माच्या घरांत पावलें. आवयन दुवेक लागीं घेतलें. बगलेन रावल्ल्या कारान हॉर्न मारतना हरमन मती रायलो. सोबीत आनी आकर्शीक तांबडे स्पोर्ट्स कार. चालकाच्या बसकेर गिरेस्त तरणाटो. कार पाड जालां, कुमोक जाय? चालकान सवाल केलें. सोबीत स्पोर्ट्स काराच्या मालकान लिफ्ट दितना केवच्यान कितें चूक? ग्रेसीच्या घराक वेळार पावून पाटी येतना रेडिएटराक उदक घालन ओरयत. ट्राफिकान स्पोर्ट्स काराक मर्याद चड आनी सलिसायेन पाशार जातात. आपणाक वेळार पावयेत. आपलें बॅग विंचूंक चिंतल्या ताणें अवचित्त इरादो बदलिलो. परवाना, थँक्स, हांव सांबाळूंक शकतां. स्पोर्ट्स काराच्या आकर्शणांतावन ताणें आपणाक बचाव केलो. जाप आयकून स्पोर्ट्स काराच्या मालकान तकली हालोवन कार मुखार धांवडायलें. एक लांब उश्वास सोडून ताणें डिक्की उक्ती केली. उदकाचें कॅन उखल्लें.
रेडिएटराची गुड्डी काडून ताणें उदक भरलें. टिक्कींत कॅन पाटी दवरून बॉनेट दांपून तो पाटी स्टेरिंगाच्या फाटल्यान बसलो. कार कसलीय जावं आपणाक आपणाच्या कारांत पयण करच्यान मात्र मजा, समाधान आनी स्वाभिमान. पूण ट्रॅफिक शिंदून मुखार वचोंकू तो कश्टलो. वाहनां सवकास फुडें सरतालीं. ग्रेसीन वस्ती करच्या बांदपा लागीं ताचें कार पावलें तरी पार्क करूंक उयडें मेळ्ळें ना. सहाय्यकपणी ताणें आपली मूठ हळवायेन स्टेरिंगाक मारली. कितें करचें म्हूण हेणें तकली गुंडायतना सट्ट करून एक उपाव ताका जळकलो. ट्रॅफिक फकत वेच्या रस्त्याचेर वळताली. बगले सो पाटी येवसो मार्ग खाली दिसलो ताका. इल्लेशे मुखार ताका घुंडी जळकली. सडीत चिंतूंक वचनासतना ताणें घुंडेर आपलें कार पाटी येवच्या रस्त्याक काडलें. ग्रेसीच्या अपार्टमेंटाच्या बिल्डिंगा सामकर पलतडी खाली रस्त्याच्या कुशीन कार रवून तो आमसरान भायर आयलो. आपले लेदर बॅग उखलतना ताका जडाय बगली. डिवोर्साच्या दस्तावेजान हें बॅग वजन बरीच जालां. आलतडी पलतडीचे दोनी रस्ते उतरून तो बांदपाच्या लिफ्टाक रिगलो. अपार्टमेंटाची कांपीण दामतना तो नियंत्रण चुकून खर्शेलो. हाय, दार उक्तें केल्ल्या ग्रेसीन स्वर सामा केलो. हाय. बर्फाचेर उबो आसचे परी हरमनाक भास जालो. पांय हाल्ले नात. भितर ही बोस, परवानगी मेळ्ळी. भितर येतना मोचे निकलावंक तो कश्टलो. मोचे आसून दीत म्हणालें ग्रेसी. आदी सांगाता रावतना मोचे वा वाणो घालून घरा भितर आयल्यार तें पिसांतूर जातालें. नितळायेचेर ग्रेसीक विशेश ध्यान. असली शिस्त नेणासच्या ग्रेट्टाक भावाचें काजार जातस ओनियन घाल्ली नवीं कानुनां पाळूंक विशेष त्रास जाल्ले. घर मेळ्ळें जावचें नाका. मोचे निकलावन तो भितर सरलो. आदी शिस्तीचें पालन ताणें मोडिल्लें आसा. आतां आपणाच्या फ्लॅटान समेत तो मोचे काण भितर वेतलो. ट्रॅफिका वरवीं इल्ली गळाय जाली. सॉरी. ताणें बसतना माफ मागलें. परवाना 10 मिनटां मात्र. ग्रेसी दुरसालें ना. भोवशा चिंता आसतलें. आदी घंटोभर गळाय करून येवन माफ मागनातलो महाशय इल्लेशे गळायेक आज क्षमा विसारन नाटक करता. मम्मा ना? हरमनान विचारलें. ग्रेसीन जाप दिवंक गळाय केली. आदी ग्रेसी लागीं उलयतना मम्मा म्हूण आपोवचें अप्रूप बदलाक लेडी हिटलर म्हणून नकला करच्यांत चड मजा. कितें म्हणलोय? मम्मा दिसना? सेझरची आंटी सांगी ती डेंटिस्टा लागीं गेल्या. 9 वरां भितर येवंक पुरो. ग्रेसीची जाप आयली. लेदर बॅगांतल्या स्टॅम्प पेपराचो उडास आयलो हरमनाक. केदळा भायर काडूं? लेडी हिटलरान पाटी परतुचे पयलें दस्खत घेवन जागो खाली करचें बरें. कॉफी घेताय? ग्रेसी मुखार सिलें. जायत. ताका आशा आयली. ग्रेसीन तयार करच्या कॉफेंत विशेश स्वाद. तें घर सोडून गेल्ले उपरांत तसली कॉफी मेळनासतना ताणें चायेचो आसरो घेतलो. तें कॉफी करूंक कुजनाक वेतना ताका दुकरा मासाच्या रांदपाचो परमळ आयलो. तोंडांत उदक भरलें. ग्रेसीन दिल्ली कॉफी ताणें घेतली. तुज्या घरा दुकरा मास परमळटा? ताणें हांसचें प्रयत्न केलें. हां वय. ग्रेसी अमृके हांसलें. तुज्या लेडी हिटलरान बाफत रांदला. तांदूळ नारळाच्यो भाकऱ्यो आसात. जेवून वताय? डिवोर्स पत्राक दस्खत विचारूंक आयिल्ल्या ताका जेवून वेचें सारकें दिसलें ना. ग्रेसी ताचे जापीचें निरीक्षण करिनासतना फाटी कुजनाक गेलें. फाटी येतना तें हाती ट्रे हाडून आयलें. ट्रेंत आसच्या बशयेंत ताका भाकऱ्यो आनी पिरींत हुनहुनी दुकरां मांस दिसलें. हरमनाक निराकरसूचें असंभव जालें. सारकें घरचें जेवण जेवन जायते म्हयने जाल्ले. क्रेट्टान काजार जातस भावाची परवा सोडली. तुजें पोट भायर देंवलां. व्यायाम करिनाय? विचारलें ग्रेसीन घोवाचे भलायकी विशीं. आदी ग्रेसीक विशेष कंत. व्यायाम? तूं गेल्ल्या उपरांत बंद जालें. हरमन भावूक जालो. तूं मोटें जाल्ल्या बरें दिसताय? काणाची शिस्त विसरली?
जियोंक प्रेरण ना तर मनशाक शिस्तीची गरज दिसना. ग्रेसीच्या दोळ्यांनी शेळ्यार प्रतिफलन जालो. जेवण तिरसून उरिल्ली कॉफी पियेतच बेसिना लागीं वचून ताणें आपले हात धुले. ग्रेसीन हात पुसूंक तुवालो दिलो. तो उदक पियलो. आतां डिवोर्साचें पत्र भायर काडूं? ताणें विचारलें तर सलीस जातें. फाटल्या वर्सांनी ट्राफिक अटीन सडल्या. हरमन कितें उलोवचें म्हूण समजनासतना म्हणालो, हां आवय, दिसपडत्या पैणाक विशेश अडकळ. सीदा वेचे कश्टाचें जालां. ग्रेसीची जाप आयली. आज कितें जालें जाणाय? तसो स्वर उद्वेगान कांपलो. ह्या रस्त्याचेर इतली ट्राफीक भरता म्हणून म्हाका कळीत नातलें. हेणें ड्रायव्ह करणं जायतो तेंप जाल्लो. इतल्या पावनातल्याक म्हज्या अधिक प्रसंग जाणाय, म्हज्या विभागांत काम करच्या विक्कीक हांवें लिफ्ट दिलें. म्हाका सांगात दिवचो सोडून तो म्हाका विरार करूंक लागलो. एक ल्हानशें अवघड जालें. तो विक्की अनावश्यक मेतेर जालो. हांवें ताका जबरदस्ती चूप करीचें पडलें. म्हजे खासगी संगतेनी नाक चिपच्या मनशांक आडोवंक हांव आतां शिकलां. हर एकाक एक लिमीट आसा. लिमीट चुकल्यांक भायर लोटी जाय पडटा. हातूंत दाक्षिण बरी न्ही. विक्की देंवयल्ल्या उपरांत काराच्या रेडिएटरांत उदक उणें जावन म्हजें कार उंच जालें. कार निवोंक राखतना एक सोबीत स्पोर्ट्स काराचो म्हज्या कुमगेक आयलो. म्हजें कार सोडून लिफ्ट घेवंक आकर्शीत जाल्लो तरी हांवें मन बदलिलें. इतलो तेंप सांगात दिल्ल्या काराक वाटेर सोडून वचोंक म्हजें काळीज आयकलें ना. इल्लोसो वेळ राखून निवतस रेडिएटर टँकीक उदक घालन पयण मुखार सरलें. ही काणी आपूण ग्रेसी कित्याक सांगून आसा? उलोवंक दुसरो विशय ना? डिवोर्स पेपर कित्याक आजून भायर काडले ना? उपरांत ग्रेसीन कुतूहल दाखयलो. ग्रेसी गांज विंचूंक प्रयत्न करतालें. ट्राफीक उणें जावंक नातली. तो उबो जालो. वेळार तुका भेटचें असंभव जालें. तुजे बिल्डिंगा लागीं पार्किंग बिलकूल नातलें. हांवें कार पलतडीच्या खाली जाग्यार पार्किंग घेतलें. ना तर भोवशा गळाय जाती आसली. तुवें सांगचें सामा. ग्रेसीक उलोवंक त्रास जाले. जिनियेच्या ट्राफिकाचो वत्तड अर्थ नासतना आमी आमकांच हॉकडावन घेतलें. आगोच रुमाळ्यान प्रेरीत जालो हरमन. ट्राफिकान घुसपडच्या बदलाक एक यू-टर्न काडन तुजें सवें जिणे मुखार सोंक तयार आसा. तुजें कितें आलोचन? ताणें ग्रेसीच्या हाताचो स्पर्श केलो. ग्रेसीक उलोवंक जालें ना. बांदून घाल्लीं दुकां कसकस्या सवें भायर निकाळ्ळीं. हरमनाच्या वेंगेंत रिकतना होगडायल्ले सर्व पाटी मेळिल्ले बरें ताका अनुभव जालो.